आम्ही सध्या असा मडगाव हांगासर आणि मडगावच्या रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन आमच्या वांगडा आसा. सर तुमचे स्वागत आसा. कला रंगा विशयी कितें सांगूं इच्छिता? सी कलारंग हो 2001च्यान मडगांव सुरू जाला. द आयडिया ऑफ हॅविंग कलारंग तेन्ना कलांगण ह्या संस्थे कडेन जेन्ना तो सोंपयलो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर एंड कलांगण अशें करून सुरू जाल्ली. इट वॉज टू गीव लोकांक इन्स्पिरेशन मेळपाक जाय. नवीन नवीन भुरगे जे शिकतात तेन्ना वेन दे सी द नॅशनल लेवल आर्टिस्ट पळय तांकांय तांची उर्बा वाडटा. सो दे ऑल्सो थिंक वाय आय कॅन्ट बी लायक दीस. सो बेजिकली आमी शिक्षण दिता पूण तांकां वाट दाखयनात. शिक्षण तांकां भायर येतकीर जाल्यार आमी करपाचें कितें. सो सी वॉट इज द गोईंग ऑन एट द नॅशनल लेवल. सो ते कशें वयर जाले तांकां मेळपाकूय संदी मेळटा. हांगा येतकीर आर्टिस्टांक मेळपाक मेळटा. उलय इफ यू आर रियली इंट्रस्टेड इन दॅट यू कॅन. ह्या हेतूंतल्यान ते सुरू जाल्ले आनी ते आज 22 वर्सां चलता बरे तरेन. इट्स व्हेरी गुड. थँक्स टू डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर सपोर्टींग कलांगण. रवींद्र भवन तर आसात. आतां म्हणटा हांव चेअरमॅन आसा. पयलीं हांव चेअरमॅन नाशिल्लो. आय वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कलांगण. बट दॅट इज नो लिंक. इट्स अ गूड एक्टिविटी. मडगांवकार फातोर्डेकार कोणीय सांगतले की बाबा देर इज नथींग बिहायंड दीस. कळ्ळें. इट्स अ प्युअरली प्रमोशन ऑफ आर्ट. कळ्ळें. आनी टू एनकरेज आवर यंगस्टर्स दे हॅव टू कम. आज कार्यक्रम सुंदर जालो. एवरीबडी स्पोक फ्रॉम हार्ट. म्हणजे पयले तुमी आज पळयतले की आर्टिस्ट कशे आसतात. कळ्ळें. आनी हे जाण म्हाका दिसता प्रत्येक जाणाचे काळजाक टच करून गेले आसतले. इवन टू मी आय वॉज फिलींग सो टच्ड जे उलयताले ते. सो दीस इज वॉट इज अ ट्रू आर्टिस्ट इज. सगळ्या कलाकारांनी पळोवपा सारको हो आजचो कार्यक्रम जालो. कळ्ळें. म्हणून तांकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता हांव. खरें येदे व्हडले लोक एका बरोबर आयले प्लॅटफॉर्माचेर. इट वॉज व्हेरी गूड. वॉट गोविंद बाब उलयले तेय इट वॉज व्हेरी रिलेवंट सामकें. सो इट इज नायस. म्हणजे अशें जालें ना की तें सामकें फॉर्मल फंक्शन अशें जालें ना. वेर पीपल वेर ऑल्सो इनवॉल्ड इन टू दीस. सो आय एम व्हेरी हॅपी. कलारंग फेस्टिवल वील गो ऑन. कोणीय आसूं आनी तो चालूच उरचो. हाजे फुडें फुडली पिढी आमी आय एम आवट. आय वॉन्ट इन्स्टिट्यूशन टू लीव लॉंग लायफ. So that's why I am no more president of Kalangan. Some new TV is going on. So more and more people are going to come and this activity will continue. I pray to God to give strength to all of them, all the youngsters and all the music lovers, as well as the who are into this field of music. Work hard. Your goal you should achieve and try for it. एकूण लास्ट प्रश्न की जे तुम्ही माचेर पहिले की वुमन एम्पावरमेंट आमी सदांच म्हणटात त्या दृश्टींतल्यान तुम्ही तो विचार करून चडशी बायलांक हे केल्लो. It is celebrated all over country. Nari Shakti. It is Modi's strong message which he has sent. So this year we thought, why can't we do it? Let us dedicate this to Nari Shakti. We had never done this. So that's why I thought this time we can do it Nari Shakti. आणि तातूंतल्यान सगळे जुळून आयले. अलका गोवलती येता म्हटल्यार ती मेळ्ळी. म्हणटा म्हणसर वर्षा बिग बॉस आयले. वी डिडंट नो वेदर शी वील बी कमींग ऑर नॉट. तिजे जमले. वालुशा डिसोजा आय नेवर कॉन्टॅक्ट बी हर्ड कॉन्टॅक्ट. येस हेमा मेळ्ळी. अशी इतली सगळी रत्नां. खरीच आमची ती रत्नां आसात. खरी व्हडली गोंयच्यान. अँड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट वॉट थॉट वी हॅड इन मायंड, वॉट थीम वी हॅड इन मायंड, इट क्लिक्ड. थँक्यू सर. आणि अशीच ही कार्यावळ फुडें वचची हेच मागता आणि थांबता. सर थँक्यू.